आके मडगावच्या एका घराक उजो लागून घरातल्या जाणट्या बायलेक मरण आयलें। 80 वर्साची विजया अडपयकार घरात एकलीच रावताली। उजो लागपाचें कारण समजूंक शकले ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। उज्यांत घरातले चडशे सामान लासून गोबर जालें। एक तुळशीदास कोरगांवकार म्हणून स्टेशनार आनी सांगूंक लागलो की घराक एका उज लागला आनी एक बायल आहा भितर, ती अल्पिना बिल्डींग, अल्पिना बिल्डींग म्हणून सलामी बिल्डींग कितें म्हणटा पळय, अल्पिना हॉटेल तें सलामी बिल्डींग फर्स्ट फ्लोराचेर। आनी आमी इमिजिएटली येयलो आनी उज पालोवपाक लागलो। इमिजिएटली हांव गेलो, डायरेक्ट भितर गेलो आनी तिका चयली कितें सिट्युएशन तेजें दोरांतूच। आनी म्हळ्यार ती सारकी हें जाल्ली आहली, घट जाल्ली आहली, उज लागला ती थोडो लासला ब्रँड आनी तकलेक उज लागला तेका आनी हिटीन हें जाली ती आनी उजोय लागला तेका। ओके, रावताली म्हणून एक लोकल्स इन्फॉर्मेशन ती सांगता ती एकटीच रावताली आनी मातशें तकलेक मातशें बरी नासली म्हणून लोकल सांगता। 5 दीस चलपी मडकयच्या श्री नवदुर्गा देवीची जात्रेची सांगता शेनवारा फांतोडेर रथान जाली। गोंयभरच्या शेकड्यांनी भाविकांनी ह्या जात्रेन वांटो घेतिल्लो। रथ जाल्या उपरांत सगळे मडकयकार व्हड्या प्रमाणात नुस्तें घेवन घरा वतात। 5 दीस शिवराक आशिल्ल्यान जात्रा सोंपतकीच लोक नुस्तें घरा व्हरतात अशें थळाव्यांनी सांगलें। जात्रेक नुस्तें विकपाची परंपरा फक्त मडकयच आसा। 5 दीस अन्न संतर्पण जाल्या नंतर 6व्या दिसा म्हणजे कालचो दीस उपार म्हणटा आमी तो 22 कुटुंबाचे हांगा उपार येता। प्रत्येक उपार जो आसा तो एका कुळवाचो पयलींचो, म्हणजे आतां सादारण 6 किलो आनी ओड। त्या प्रमाणे त्यो फॅमिली हांगा हाडून देवाक आपल्या हातान नैवेद्य करता, महानैवेद्य। तो एक प्रसिद्ध म्हणजे गोंयांत आनी तो खंय ना। 5 दीस देवकारी म्हणजे आतां अन्न संतर्पण 5 दीस चलता। 6व्या दिसा लोकांचें अन्न संतर्पण आसता। कितें 7वो दीस रथ सकाळ फुडें जालो लोक उत्सव सोंपलेल्यानूच हें आसता। म्हणटकच 5-6 दीस लोक नुस्तें कांय खावंक पावना खरें सांगपा म्हणल्यार। आनी एक सोयरे दायरे आयिल्ले आसता तांची बरी सोय जावची म्हणून एक ते जाणटेल्यांनी आमगेली प्रथा करून दवरली, आज मुद्दम नुस्त्या जेवण करचें। कित्याक लोक ताका लागून नुस्तें हांगा भरपूर येता। कितें लोकांगेर सगळ्यांगेर आज नुस्तें आसता। पयलू पासून ती आमगेले जाणटेल्यांचे आसता। जें नुस्तें पयलीं 2 दिसाची शिवराक, तिसरे दीस आमगेले सगळे 7 वाड्यांचे जेवण आसता। म्हणजे आपल्या आपल्या घरान सगळे नुस्तें व्हरोन जावं आनी कितें परकी चड लोक आसता त्या खातीर सगळे हाडटा। 7 वाड्याचे गांवकरी 7 वाड्याचे माणसांचे जावं भायर पासून नुस्तें आयज हाडटा। रणजी ट्रॉफी ग्रुप सीच्या मॅचीत पयल्या दिसा सर्विसीसान बरी सुरवात केल्या। पयलो दीस सोंपलो तेन्ना सर्विसीसाचे 284 रन जाल्ले आनी तांचे फक्त 4 गडी आउट जाल्ले। गोंयच्या बॉलरांनी पयल्या दिसा निराशा केली। सर्विसीसान टॉस जिखून बॅटिंग घेतली आनी बरी कामगिरी केली। मॅच पर्वरीच्या GC अकादमी ग्राउंडार चलता। ह्या मॅचीत दर्शन मिसाळान रणजीत पदार्पण केलें। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान आयतारा खेळा वैजकी परिसंवाद दवरला। पणजे जावपी ह्या परिसंवादात देशभरातले नामनेचे खेळातज्ञ वांटो घेतले। फुटबॉलाची शास्त्रोक्त पद्दतीन उदरगत करपाच्या हेतान GFDCन आपले पयले ट्रेनिंग सेंटर वाळपय घाला।
ह्या सेंटराचें उक्तावण सोमारा जातलें. Sports medicine seminar which we are going to be organizing from morning 9:30 to evening 6 o'clock at the Taj Vivanta in Panjim. And this seminar will be attended by football coaches from all over Goa, football administrators, some players, ex-players, and also people who are into physical education teachers both in the colleges and schools, some of them. This seminar is primarily meant to further the agenda that we have taken up in right earnest of sports medicine. We are now having this sports medicine seminar by inviting experts from all over India, Deep Bhandari and Dr. Mahindra Kucharkar, who are noted sports medicine specialists in Goa. And we are having 6 speakers from all over India. Dr. Ashok Ahuja, former director of NIS Patiala Sports Medicine. Then we are having Dr. Wes Pace, who is of Goan origin and father of Leander Pace, who himself has been a former Olympian and who is also on the BCCI, anti-doping and so many other regulatory bodies. Then we are having Dr. Sahani, who is a noted sports psychologist from Delhi. On Monday, we will be having a inauguration of our first training center in Valpoi, our first football development center of the Goa Football Development Council. We will be having these coaching sessions on a daily basis all year round. We have already appointed 6 coaches on contract basis, mainly locals from in and around Valpoi. And these 6 coaches would be training children from the age group of 7 to 14. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसात जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.